आज सकाळीं तांकां चलयेक पळोवन आयिल्लें आसा आनी त्या मानान चली ICUंतल्यान ताका जनरल वॉर्डान हाडिल्लें आसा. हर हेल्थ इज इम्प्रुवींग. दॅट इज अ गूड सायन. ताचें म्हणणें कितें टिचरीन तितको जो सेन्सिटिविटी दाखोवपाक जाय, फटाफट आयदर सांगपाक जाय आशिल्लें आवय बापायक, हें सांगलें ना आनी जेणे करून ताका डिले जालो आनी म्हणून दोतोरा कडेन व्हरपाकूय डिले जालो अशें तांचें म्हणणें आसा. आमी तेंची कागाळ जी कंप्लेन दिल्ली आसा ती ऑलरेडी नोंद करून घेतिल्ली आसा, इन्क्वायरी स्टार्ट केल्ली आसा, एज वेल एज आमी मागीर FIR रजिस्टर केल्लो आसा. नाव वी हॅव रजिस्टर्ड द ऑफेन्स ऑल्सो ऑफ नेग्लिजन्स अगेन्स्ट. Now we also, as the allegations against Kokoli police station was that they were not sensitive now. So I have changed the investigation and I have transferred the investigation from Kokoli police station to the women police station in Margao. And investigations are on. Today we have already, my investigating officer is present right from 8 o'clock in the morning in the school, and we have seized all the CCTV cameras during the course of investigation to find out whether there is any negligence done, and because all the events are captured in the CCTV cameras in the school, and so we have taken up the investigation. So we have also asked the headmistress and the teacher to join in investigation. But first, when we are even asking the questions, we need to be having all these CCTV cameras looking into that and all on record to question them on their conduct in respect of this. So this investigation is going on, and we'll see that the investigation is done impartially and effectively and speedily. So I have given directions to SDPO Margao to see that the investigation is done every day and to monitor the investigation. अशें दिसता की 4 क्लासी आसा आनी 6 टिचरी आसा, तरी आसतना एक क्लास भुरगीं आतां पूण टिचर ना अशें जावंक शकना. सो आनी थंय त्या स्कुलान CCTV बी सगळें आसा. सो आमी मॅनेजमेंटाक इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या CCTV फुटेज सारके तपासा, कोण जर नेग्लिजंट कोणाची आसा जाल्यार दॅट पर्सन शूड बी टेकन टू टास्क. कित्याक खंयच्याच परिस्थितीन भुरगीं ती 7 वर्सांची भुरगीं आनी तांकां नेग्लेक्ट करूंक फावना. तांचे कडेन कंटिन्युअसली कोण नाल्यार कोण आसपाक जाय. सो त्या दृश्टीन आमचो तपास चल्ला आनी कोण गिल्टी आसा ताचेर एक्शन आमी घेतले. केन्ना पण रिपोर्ट तुमकां येतलो? रिपोर्ट ऑलरेडी आयला. आमी डिटेल इन्स्ट्रक्शन्स हाका मॅनेजमेंटाक दितले, कित्याक आमचो रोल लिमिटेड आसा. ते प्रायवेट जेन्ना स्कूल आसता तुमकां दुसऱ्या केसींनी खबर आसतलें की अपॉयंटींग ऑथॉरिटी प्रायवेट मॅनेजमेंट, डिसिप्लिनरी ऑथॉरिटी ते. म्हजो रोल एज डायरेक्टर, तांणी कितें एक्शन घेतलें जाल्यार एप्रुवल दिवपाचो म्हजो रोल, आनी ते कायद्या प्रमाणे दोगांकूय ऑपॉर्च्युनिटी दिवन म्हाका ताचेर डिसिजन घेवचें पडटा. आनी त्या खातीर मातसो टायम लागता, पूण टायम जरी लागलो की प्रॉपर एक्शन जातलें तितलें हांव एश्युरन्स दितां.